प्रेसिडेंट जाऊ बाकीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट जाऊ आमगेले वर्कर जाऊ काय नाशिल्ले बट हुईसून तरी एकठांय जावन तोर जावन आमी हो म्हाका सुद्दां 15 कळे आमी 2 जाण आमदार प्रेसिडेंट आनी आमगे ब्लॉक प्रेसिडेंट आमी झगोण हे सीट जिखयलां। हांव तुका मुद्दम सांगता असली फूट घालपाक आयले आमचे मदें म्हाका सांगताले युरी सेट जाला युरी बरो वचून सांगताले एल्टन आत्तां वचून पयशे घेवन येयले म्हणून हांव आज मुद्दम सांगता जायच्यान रिपोर्टरूच म्हणटाय हुंय एल्टन युरी अमित सेट जाले म्हूण आज हे कोण येयले आज केप्यांक जर म्हणटाले बीजेपी लागून एल्टन त्यातून जिखिल्लो वर्कर आलो म्हणून आज बीजेपीचे आख्खे सगळे वर्कर चीफ मिनिस्टर आमगे कॅन्डिडेटा गेलो गो 8 दीस बसलो बाळली 8 दीस बसलो थिंग बाळली एकल्या मनशान पयस फारी केले तेमी आमी पयसान केलें आमी मनीसपणान काम केलें आज सगळे बीजेपी एकठांय जावन केप्यां लीड हाडपाक शकले नाय ते हांव केपकारां काळजा मनासून देव बरें करूं म्हणटा साऊथ गोवा जनते देव बरें करूं म्हणटा कितें दाखयलें हे मनी पावर वर्सीस पीपल पावर हांव सदां आमगे भाशणां म्हणटालो दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट एनीथिंग इट इज जस्ट मनी पावर वर्सीस पीपल पावर आज पीपल पावर म्हणटा डेमोक्रेसी दाखयली आनी म्हाका दिसता हे चड हे थोडे तोल ते गेले आमकडे हायटीन म्हण ल्हान आसतले मुळे आसतले नंबरान उणी आसतले बट आमची तोगली भरपूर चलता आनी हे आज आमी प्रूव करून दाखयलें की कितले आमगेली जे कॅन्डिडेट आसले ते म्हाका दिसता 3री नंबरान इन द कंट्री हू इज द रिचेस्ट 3rd रिचेस्ट कॅन्डिडेट इन द कंट्री आनी इतलो पयसो व्यवहार केलो की आमी मनीसपण गोंयकारांनी साऊथ गोवा लोकांनी मनीसपण दाखयलें डेमोक्रेसी कितें म्हणटले आमचे रावले काँग्रेस पर होच मोग आमी तेमकां आमकां रिटर्न दिलो तेका लागून साऊथ गोवा लोकांक काळजा मनसून देव बरें करूं म्हणटा पार्टीकूय देव बरें करूं म्हणटा बरो कॅन्डिडेट आमी दिलो जायत्यां कडेन दुख आसलें आपणाक टिकेट मेळना म्हूण जायते आमचेर उलयले बट लास्टाक माय बेटर लेट दॅन नेवर लास्टलोच रावले बरो कॅन्डिडेट दिलो लोकांनी दिसलें बाबा कॅन्डिडेट सारको फिट साऊथ गोवा गोंयचे पासून झगडटलो आनी होरेंच हो झगडटलो आनी आमी नाजाल्यार सांगपाक बाबा हे कितें चुकलां जाल्यार आमी सदां तुजे बरोबर साऊथ गोवा लोकांक काळजा मनसून देव बरें करूं म्हणटा।